च्या माध्यमांसून गोयच्यो विविध संघटना हांगासर रिप्रेझेंट करता आमी. सगळ्यांत पयलीं वळख करून दिवपाक म्हाज्या सायडीन गोवंश रक्षा अभियानाचे अध्यक्ष श्री हनुमंत परब हांगासर म्हाज्या दाव्या सायडीन बसलेले आसात. तेंच्या दाव्या सायडीन अमृत सिंग आमचे उपाध्यक्ष आसात गोवंश रक्षा अभियानाचे आणि एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडचे गोवाचे अध्यक्ष आसात. माझ्या उजव्या सायडीन शैलेंद्र वेलिंगर बसल्या भारत माता की जय संघटनेक रिप्रेझेंट करता. फाटल्यान गौतम नाईक बसला जो एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड त्याचो मेंबर जावन आसा आणि दक्षिण गोंयांत कार्यरत आसात ह्या विशयान. फाटल्यान म्हाज्या बसल्या विश्वासराव देसाई हे समाजसेवक आसात, गोभक्त आसात आणि सरपंच माजी सरपंच आसात तिसोर्ले वाळपय हांगासून. सो आयज आमी हांगासर एक वेगळो म्हणजे आमचो विशय तोच आसा की गोवंश रक्षा, गायीची रक्षा जावपाक जाय आणि कायदेशीर मार्गान जे म्हणून कितें आतां मेरेन शक्य आसा ते सगळे आमी आतां मेरेन करीत आसात, जेका लागून कायदेशीर मार्ग आमी धरता. आणि जेंकां नाचता येना म्हणून अंगण वांकडे म्हणून एक म्हण आसा मराठीन, की नाचूंक जमना जाल्यार आंगण वांकडे म्हणप. तशे डॉक्युमेंट्स ना म्हणून बोवाळ घालून सध्या अख्ख्या गोंयांत बीफ हो विशय गाजयल्लो आसा कारणा शिवाय. आणि सरकाराचेर प्रेशर हाडून त्या प्रेशराचेर आपले अनैतीक इल्लीगल काम जे आसा पळय गोहत्येचें ते सादप अशा पद्दतीचो एक उपक्रम फाटले कांय दीस चालू आसा. तेका प्रतिवाद करपा खातीर की आमी कशे सारके आसात आणि जर ते सारके आसात जाल्यार तेंच्यांनी इतलो बोवाळ करपाची गरज नसली. हो सगळो विशय तुमच्या समोर मांडपा खातीर हांगासर आमी आयज आयिल्ले आसा तुमच्या समोर. तुमकां विनंती आसा तुमच्या माध्यमांसून योग्य पद्दतीन हो जो कायदेशीर आमचो लढो आसा त्या लढ्याक तुमी तेंको दिवचो. आनी जे आमचे उद्दिश्ट आसा, गायेक आमी गोमाता म्हणटा आणि आमची काळजांसून 70% हांगासर उदक तेंच्यांनी फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगले की 80% लोक बीफ खातात म्हणून. दादांत खोटे उलयतात. आणि आमी 70% थोडे आमच्या भितूनले थोडे आसूंक शकता की गोमांस आवडपी, आमी तेंच्या बद्दल कांय विचार हांगासर व्यक्त करिनात. पूण ते जर थोडे लोक सोडले जाल्यार 70% जे हांगासर गोंयांत रावतात हिंदू, तो कोणूय हिंदू म्हणचो ना की आमकां गायीचें मांस खावपाक जाय म्हणून. आणि हो विशय लोक सगळेच जाण प्रेसा समोर येवन आपले मत व्यक्त करूंक शकना. तेंचे रिप्रेझेंटेशन आयज आमी हांगासर करतात. सो हांव विनंती करतलो आमचे हनुमंतजी की तेंच्यांनी सविस्तर आणि योग्य पद्दतीन हो विशय जो आसा तो तुमच्या समोर मांडचो, जेका लागून आमची जी बाजू आसा, गोरक्षणाची जी बाजू आसा आणि गायींक आमी वाठोवपाक जाय ही जी कितें बाजू आसा आणि सरकारची सुद्धा कायदेशीर जी कितें बाजू आसा ती तेंच्यांनी तुमच्या समोर मांडची. एक दुःख जाता, सुरवातीक हांव दुःख म्हणटा, कारण आम्ही पत्रकार आसा वेगवेगळ्या हांगासले गोंयचे सुपुत्र भितर आसा. एक गोंया भायले कोण असले जाल्यार तेंच्यांनी कितें उल्लेख केलो जाल्यार तो नजर चुकीन म्हणूं येता. पण हांव विनंती करता आमचे गोंयच्या पत्रकारांची पत्रकारिता करतात आणि गोंयांत आसात इतलीं वर्सां, वेगवेगळे अशे नामाजलेले पेपर आसा जेंचो ह्या मातीशी ह्या संस्कृतीशी आणि सगळ्या आंदोलनाशी तेंच्यांनी वेळोवेळी तेंको दिल्लो आसा. सगळ्यांक आव्हान करता की म्हाका पयले खटकले की हे जे बीफ ट्रेडर्स जावं हे जे खाटीक आसा ते म्हणटात गोमंतके खातीर शॉर्टेज जाला बीफ, म्हणजे गोंयकार सगळे बीफ खाता अशें काय कितें? म्हणजे सगळे गोंयांत रावता तितले लोक बीफ खाता अशें तेंचें म्हणणें. आनी पेपरवाले तशें छापून हाडटात. म्हणजे हे मोठे दुर्दैव आमकां खूब जाण विचारता. अरे आमी म्हटलें आमी एकदां हे फावटीक तांकां सांगता, कारण पेपरांनी कितें घेवंक जाय ते बाबा हे बीफ खाणारे लोक क्रिश्चन कम्युनिटी आसा. क्रिश्चन कम्युनिटी गोंयांत 2.5 ते 3 लाख आसा धरूं येता. आनी हॉटेल बिजनस आसा तांच्या खातीर आसा ते. मागीर तुमी गोंयकार आसा जवळ जवळ 8 ते 9 लाख आसा. इतर भारतीय लोक हांगा आसा मोठ्या प्रमाणात, गुजराती, राजस्थानी, बाकीचे समाज लोक रावता, गुण्या गोविंदान रावता. आनी सगळ्या भारता भायले सुद्धा खूब क्रिश्चनिटीचे लोक इतले मेळ्ळे. आमी वी आर वेजिटेबल.
असे आमचे खूप जण व्हेजिटेरियन म्हणटा आनी आमी कितले खातात म्हणून हे आमचे बेश्टे बदनाम करता असे क्रिस्तांव भाव आमकां म्हणटा. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता की मिडियान हो विशय इतल्या पुरतो दवरचो. गोमंतकीयांना बीफ नाही अश्यो बी हेडलायन्स ज्यो येता जावं हे कृपया तेंच्यांनी हेचेर लक्ष दिवची ही म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा. कित्याक परत परत आमी सांगप हे म्हाका बरें दिसना. एक त्या पेपराचो दर्जो मागीर त्यामुळे खंय आसा हो लोकांनी चॅक करचो पडटा. दुसरो जो विषय आसा जो आमी 2014 हांव अमृत सिंग जेन्ना आमच्या लक्षान आयलें आमी इनिशिएटीव घेतलेलो 2014 हे सगळे मास येता जेन्ना थंय तेन्ना क्रायसीस जाल्ली कारण तेन्ना हायकोर्ट डायरेक्शन्स आसले. तुम्ही फर्स्ट जी आम्ही पिटिशन घेऊन गेले बिफोर हायकोर्टचो इलिगल स्लॉटर हाऊस बंद करपा खातीर जो हे जालो बिचोली हांगासर माड्डळकर हॉस्पिटलाच्या सायटीक थंय इलिगल स्लॉटरिंग जालो. थंय जे जागो आसा हो म्युनिसिपालिटीचो बिचोली म्युनिसिपालिटीचो तेंच्यांनी तो ऑप्शन करून घेतलेलो आसा. तेजे काम कितें आहा तेणी लिगल स्लॉटर हाऊसांतल्यान सगळे प्रोसेस करून हाडप आनी थंय सेल करप मीठ विकपाचें. पूण दुर्दैव अशें ते इतली वर्सां ते killing and selling point is one and the same. हे जाताले. So killing point should be authorized slaughterhouse and selling point is approved by the allowed by the municipality and license given by the authorities. My food and safety asa भितर my weights and measures असता. हे सगळ्या डिपार्टमेंटाचे जेन्ना सर्टिफिकेट हे कम्प्लाय केल्यानंतर they can sell आणि म्युनिसिपालिटीक त्यांच्यानी पैसे भरूंक जाय. हो प्रोसेस आसा ऑल गोवा वेदर इट इज इन बिचोली म्हापसा खंय असले जाल्यार हे अशेंच चलता. पूण हे आतापर्यंत पयलीं कितें करताले थंयच व्हरप रस्त्या वयली उबारून व्हरप म्हणजे आमी कोण हिंदू लोक जावं कोणूच प्रतिकार करिना. बिन भांडवली धंदो हेंचो इतल्या वर्सां चलतालो. आणि हे जेन्ना आमकां लक्षात आयलें जेन्ना आमी वेगवेगळ्यो रेटी केल्यो भितर रेट्स लक्षात आयले किडे पडलेले मास हेंच्यांनी विकलेले आसा. गोरवां मेल्ली मारून हे लोकांक घालता. हे आमच्या कडेन एविडन्सीस आसा. एनी टाइम यू कॅन आस्क वी कॅन गिव. आतां आमी दिना मागीर यू कॅन आस्क सेपरेटली वी कॅन गिव यू. कित्याक वेगवेगळ्यो सिरीज ऑफ हे जाल्ले आसा. इवन ते मिक्स करता हाडां काडून पाड जाल्ली ती कडेन घालतात तेच तूप आयज गोंयच्या मार्केटान वयता. अशी रेट मेजर केल्ली आमच्या अमृत सिंग आनी हेंच्यांनी मडगांव केल्ली आनी पोलिसांक व्हरून ते लोक विकताले 300 रुपयान तूप. 300 रुपयान आयज देशी गायचे तूप मेळना जर्सीचे मेळों शकता. आमच्या कडेन आयज जाता आमच्या कडेन लोक येवन व्हरता इट इज मोर दॅन 1250 रुपीज पर केजी घी ऑफ इंडियन काव इतले आसा. आनी हे तांकां खबर आसा. आयज ऑफिसर वेटनरीचे आमच्या कडल्यान घी घेता ते बरी गजाल कारण त्यांच्या कडेन जर्सीज गाय ते प्रमोट करता तो वेगळो विषय. पूण हे सगळे स्लॉटर करता हे लोक खंय स्लॉटरिंग करता आमकां जाय तो स्लॉटर हाऊस जो बेळगांवच्यान जावं कर्नाटकांतल्यान जे खंयचे बीफ हाडटा म्हणटा ते वेर इज युअर स्लॉटर हाऊस लीगल ऑथरायज स्लॉटर हाऊस सगळ्यो सर्टिफिकेट दिल्ले आसा तुमकां स्टेट गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट फूड सेफ्टी मागीर दुसरे आसा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड. ह्यो सगळ्यो तुमच्या कडेन जर परमिशन्स ना आणि तेका ते स्लॉटर हाऊसाचो स्पेशल ऍक्ट आसा तो कसो रन करप तेका एंटीमोर्टम जावचो पडटा. कॅटल जो हाडटा पळय म्हणजे हांव तुमकां एकदां ब्रीफ करता वॉट इज द स्टोरी. म्हणजे एखादो समजा कॅटल ट्रेडर आसा तेणी गोरवां हाडली तो गोरवां हाडच्या पयलीं तेका 2 प्रकारचे परमिशन घेवचे पडटा. एक त्या भागांसून जे हाडटा त्या डॉक्टराचे वेटरनरी डॉक्टराचे सर्टिफिकेट सेईंग दॅट दीस बुल्स कितें आसा ते इज फीट फॉर स्लॉटर आनी तेका एज हे ते घालून त्या ऑथरायज्ड डॉक्टरान ती सर्टिफाय करची पडटा. आनी ती घेतल्या उपरांत तेणी जर चलत पयलीं ती गोरवां चलत व्हरताले आतां ते ट्रान्सपोर्ट करपाक लागले. सो देर इज एक्ट ट्रान्सपोर्ट एक्ट दे हॅव टू टेक ट्रान्सपोर्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम RTO डिपार्टमेंट. सो 2 सर्टिफिकेट एक ती आसा ती वेटरनरी डॉक्टर दुसरी आहा ती ट्रान्सपोर्ट आनी तिसरी आहा ते जे कोणा कडल्यान विकते घेता जो शेतकरी फार्मर ताच्या कडल्यान ती सर्टिफिकेट घेवंक जाय. त्यानंतर हे घेवन तेणी वचोंक जाय खंय स्लॉटर हाऊसान थंय एंटीमोर्टम जाता थंय एक डॉक्टर आसा. ही व्यवस्था 2012 पयलीं आमच्या हांगा नासली गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान म्हणजे गोंयच्या ऑथरायज्ड स्लॉटर हाऊसानूच नासले.
थंय सगळे मॅस केल्ले तेंच्यांनी, सगळे तेंचे डॉमिनेशन असले, ऑल बुचर्स कर्नाटकाचे असले, ते हे करताले. जेन्ना आमी पिटिशन घेवन गेले 2013 बिफोर हायकोर्ट, आणि हायकोर्टान मागीर कमिटी नेमली हेडेड बाय प्रसन्न आचार्य ऑफिसर, आणि मागीर 2 आनीक ऑफिसर, एक आमचो गो भक्त असलो भितर, तो तेणेय काम केला, एडवोकेट माणिक थळी, सर्गेश सध्या आता ना. तो रिपोर्ट जेन्ना हायकोर्टा मुखार गेलो तेन्ना हायकोर्टान डायरेक्शन्स दिले सर्टन, तेन्ना 12 वर्सां सकयल्या गोरवां खंयच गोंयान मारूंक मेळना. दिस इज द कंडिशन that you can go with the condition. Writ petition number 296 of 2013, you can open it, you can see all the judgments. हे आसा भितर डायरेक्शन स्पेसिफिक दिल्ले आसा. मागीर हे आसतना तेंच्यांनी कॉम्प्लाय करना, सो एंटीमोर्टम जाले, ते तिनी सर्टिफिकेट तो डॉक्टर पळयता, ते ओके आसा जाल्यार ती पळोवन तो सर्टिफाय करता. तेन्ना एंट्री ऑफ एनिमल्स भितर वता, गोरवां हाडलेली ती केल्या नंतर ताका रेस्ट दिवची पडटा. रेस्टिंग टायम आसता 24 hours. They have to feed them, rest them, water them. मागीर एक्झामिनेशन जाता, कशें वेटरी डॉक्टर एक्झामिनेशन जाता, ते जाल्या नंतर मागीर ताका आफ्टर 24 hours दे हॅव टू, तेणी डॉक्टरान सर्टिफिकेट दिवची पडटा आफ्टर एंटीमोर्टम दॅट इट इज फिट फॉर स्लॉटर, म्हणजे हे एनिमल्स तुम्ही मारू शकता. मागीर ते दुसऱ्या सेक्शनान वता आनी थंय स्लॉटर जाता, ते बी स्टर्निंग बी करचे पडटा. दे कांट किल चॉपर घेवन डायरेक्ट ते मारू शकना, हे रुल्स आसा थंय. हांगा पयलीं स्टर्निंग बी कांयच जायनासलें, आतां जाता हेजी आमकां खात्री ना, कित्याक इट इज ऑल्सो ऑन डाउट, वी आर डाउट ऑफ GMC, गोवा मीट कॉम्प्लेक्स. ते मागीर आफ्टर स्लॉटर दे हॅव टू गिव one more certificate that postmortem after baba this beef is fit for consumption, food and safety ground. So ह्यो 3 इतले आसा. Then also मागीर कितें करता, GMC ची जी व्हॅन आसा, they are giving transportation to their shop location. These are the rules and these are the older direction. त्यांच्या आता मडगाव आसा जाल्यार गोवा मीट कॉम्प्लेक्साची गाडी मडगावच्या ट्रेडरान हाडले समजा 2 एनिमल्स मारपाक, ते मारल्या नंतर ते सगळे चेक जाल्या नंतर तेजे पार्सल व्हरून गोवा मीट कॉम्प्लेक्स व्हरून मडगाव दितले, आणि ते मडगाव त्या मनशान फक्त विकपाचे काम करप. Because it is a selling point. All shops which are existing in Goa, whether it is Mapsa, Ponda, Margaon, जे आसा, it is a selling point. पण आज दुर्दैव अशे की हे सगळे तेंच्यांनी किलिंग पॉइंट केल्ले आसा आणि सेलिंग, नो ऑथॉरिटी इज चेकिंग. आज सुद्धा वेटरनरी डिपार्टमेंटाचो एकूच ऑफिसर तेंच्यांनी चेकिंग करपाक डिपोर्ट केल्लो ना, हे दुर्दैव आसा. इट इज इन गोवा. इतले आसतना व्हेन दिस इज बॅन, आता थंय उरला बंद आसा, कित्याक तो हांव नकळो, ते तांकां खबर आसा, आमकां कारणा खबर आसा, पण तो वेळ ना. पण आता जे बीफ जे हाडटा हे इल्लिगली थंयच्यान हाडटा, आनी हे मिनिस्टर्स आनी पॉलिटिकल लिडर्स दे आर सपोर्टिंग देम, आनी थंयच्यान हो सेम प्रोसेस दे हॅव टू फॉलो, वेदर इट इज इन गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और एनीवेअर. महाराष्ट्राच्यान ते हाडू शकना. इट इज गुड सायन की महाराष्ट्रान ते अमेंडमेंट हाडलेलो आसा लॉज की तो बरो स्ट्रिक्ट. सो आम्ही कितले वर्सां मागता ह्या सरकारांकडे की तुम्ही गायच्या खातीर अमेंडमेंट करा, अमेंडमेंट लॉज करा. आज सादी गजाल घ्या, आज आम्ही हेल्मेट घालून वचोंक ना जाल्यार फायन इज ₹100. पण एखादी खंयची गोवंश किलिंग जाली जाल्यार 50 फायन आसा. गाय कितें अजून हांकां खबरूच ना, हेल्मेट घालूंक ना म्हटल्यार 100, मागीर 1500 अशी सिरीज ऑफ आसा. आनी गाय मारून जाल्यार आज धिरयो जर हे करता जाल्यार फायन इज ओन्ली 50. लास्ट मीटिंग जाली एनिमल वेलफेअर बोर्ड आमची गोवा, तेन्ना आमकां चेअरमॅन असलो ऑनरेबल CMान सांगले, मनोहर पर्रीकर, दॅट आय एम ऑफ द ओपिनियन दॅट दीस फायन शूड बी इनक्रीज अप टू 1 lakh. सो वी एप्रिशिएटेड हिज व्ह्यूज अँड वी सेड प्लीज डू इट. आणि हे सगळे हे करतात करूंक जाय सरकारने. सरकार फक्त उलयता, दे आर नॉट एक्टिंग. दिस इज अवर हे कितें. आणि दुसरें, आज जे खास करून विजय सरदेसाय हू इज ऑलवेज सपोर्टिंग देम, आज विजय सरदेसायन आमी सांगूंक सोदता तेणे आपल्या डिपार्टमेंटाचेर लक्ष दिवचें. त्या डिपार्टमेंट फंक्शनिंग जायना. आज कृषी मंत्री, आज गोंयकारांक कितें जाय, आम्ही मागणी करता, गोंयकारांक कितें जाय, नाल्ल जाय न्ही. नाल्ल आज 40 रुपया जाला, विजयान 5 रुपयान दिवचो नाल्ल. तो नाल्ल त्याचे सिंबॉल अर्दो 1.5 नाल्ल, 5 नाल्ल डेली दी गोंयकारांक. गोंयकार डेली 1 नाल्ल खाता, 30 नाल्ल दिवचे एवरी मंथ ऑन रेशन कार्ड ऑन 5 रुपीज और चिपर रेट. आम्ही एप्रिशिएट करता. आज तू टाइम वेस्ट करता going with beef trader who is doing illegal business and illegalities and you are supporting them. Shame on Vijay. Let him express his view. आम्ही सांगता तू कितें केलें फॉर हेजे कृषी खातीर,
तू गजाली सांगता फक्त जसो पर्रीकर गजाली सांगता तसोच हो गजाली सांगता. इट्स वन अँड द सेम कॉइन. कळ्ळें न्ही. पर्रीकारान आयज पर्यंत ह्योच गजाली सांगले, अजून पर्यंत एक्शन घेवंक ना. आमी तेच डिमांड करताले. सो 2014 हांव अमृत सिंग हे घेवन आमी थंय गेले टू फायल कंप्लेन एट कर्नाटका. कमिशनराक मेळ्ळे, थंय आमी मेमोरंडम दिले. देन वी कम टू कॅम्प म्हणून जे पुलीस स्टेशन आसा बेलगाम, थंयच हे सगळे स्लॉटर हाऊसीस आसा. हे सगळे आमकां पुलिसांक सांगचे पडटा, व्हरून दाखयचे पडटा, कित्याक दे आर इनएफिशियंट. Police are inefficient, so we have to go there, we have to show where is the slaughterhouse. आम्ही त्यांना गेले, फायल केले आणि आमचं त्यांना किती झालं इन्फॉर्मेशन आणि बुचर्स असले त्यांना दिले. सो ऑन द वे आमकां चोरला घाटार आमचेर मेजर अटॅक केलो. इट्स अ मर्डर अटेम्प्ट. अमृत सिंगाक तेन्ना इतलो मार बसलो, हे जालें कळोंक ना, सडन अटॅक. आणि आमचो एक वासुदेव झरेकर म्हणून असलो, आमचे गोशाळेन तो काम करता, सेवा दिता गेली 7 वर्सां. तेजेर अटॅक जालो, म्हजी गाडी फोडली. इतले झाले. अमृत सिंगाक हांवें कसो तरी खानार मारलो, गाडी सोडली, कारण त्यांच्याकडे पेट्रोलाचे कॅन पळयले, मोठ्यान बोवाळ केले. खंय तरी देव आसा, खंय तरी गोमातेची शक्ती आसा, ती आमकां सगळे संरक्षण दिता. आयज पुलिसांनी किंवा सरकारान आमकां खंयच संरक्षण दिल्लें ना. इतली वर्सां काम करता सगळ्यो संघटना, पूण सरकार खंयच दखल घेना. एक्चुअली इट इज इन द लॉ दॅट दे शूड गिव प्रोटेक्शन टू द एनिमल वेलफेअर ऑफिसर. सगळ्यांक दिवंक जाय. वी आर द एक्टिविस्ट वर्किंग फॉर द वेलफेअर ऑफ कॅटल गोवंश. मागीर सरकारान आज पर्यंत कितें दिलें, असेंब्लीन व्हडलो बोवाळ जालो, परत आमी मोर्चा काडलो. तुमकां खबर आसतली, सगळे लोक जमले गोंयचे, सगळे क्रिस्तांव भाव येयले, मुसलमान येयले, सगळे आयले. पणजे मोठी रॅली जाली, 800-900 लोकांनी. जेन्ना अमृत हेमात सरदेसाई बाय सारखे सगळे आयले आमकां सपोर्ट करपाक. कावन्सिलर आसले पणजे म्युनिसिपालिटीचे. 900 लोकांचो मोर्चा आयल्यान आमी सुनील गर्ग आसलो तेन्ना, त्या वेळार तेणी सांगलें ना नो वी विल इन्व्हेस्टिगेट, वी विल सेंड वन मोर टीम, वी विल. आज पर्यंत खंयचेच तेंच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना. इन हाऊसान सुद्धा सांगले त्यांच्यानी की आम्ही हे करतले म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन. कित्याक जायना. आयज आमचेर अटॅक जालो, तुमकां पुलिसांक कोणी गेलो तो कळोंक ना. तर हे बुचर्स आसा, इट्स अ रॅकेट, बिग रॅकेट फ्रॉम बेलगाम टू गोवा. बिफिया सगळे माफिया हे आसा आणि आमी हे जाणा ट्रॅफिकिंग जाता ते. त्या भायर आमचेर पयली मेजर अटॅक जाल्लो 2012 जेन्ना आमी शांतपणे थंय बसलेले गोवा मीट कॉम्प्लेक्स. हायकोर्टान म्हणजे पयली ती सेकंड वन पिटिशन घेवन आमी शांततेन हे चलताले. हायकोर्ट हॅज डेप्युटेड मी इन द गोवा मीट कॉम्प्लेक्स टू ऑब्जर्व फॉर एंटीमोर्टम. ते पळोवपा खातीर म्हाका थंय हायकोर्टान नेमलेलो आणि हांव भितर आसलो. भायर आमी आयले, फोन आयलो, त्या वेळार आमकां पुलिसांक आमी मेसेज पास केलो, वायट पळय ते इलिगल स्लॉटर चलता. थंयचो पुलीस ऑफिसर इनएफिशियंट आसलो, तो वचनासलो. लास्ट 5 उपरांत आमी थंय धरणे सोंपोवन जेन्ना आमी थंय गेले, पुलीस थंय 12-18 गोरवां अजून उरल्या म्हणून कळ्ळें. त्या पयलीं मारली तांच्यांनी, जाल्यार ती एक्शन जावंक ना. इन फ्रंट ऑफ पुलीस आमचेर अटॅक जालो. आमी सगळे एविडन्सीस दिल्या, फोटो बी सगळे, कॅमेरा, इवन शूटिंग दिल्या. ऑल पेपर ते जे बुचर असले ते कर्नाटकाचे असले आणि हे बाकीचे गोंयचे असले. आयज कांयच आमचेर एक्शन जावंक ना. गव्हर्नमेंटान तांकांय अरेस्ट करूंक ना. वयल्यान आमचेर फॉल्स कंप्लेन घातल्या, अजून चलता JMFC. वाळपय आमी 4 वर्सां जाली, एवरी मंथ आय एम गोईंग आणि आमचे गो सेवक वयता सगळे 5-6 जाणांचेर. सांगात. म्हजो प्रश्न तुमकां, हांव मातसो लेट पावलो, बॅकग्रावंड खबर ना. पण आतां हाज्या फुडें परत ते म्हणटा की ट्रेडर की आमी आमकां सरकारान आश्वासन दिलां की वेटरनेरियन्स आनी पुलीस आंबोली घाट आणि हांगा दोनी कडेन केळी हे सोडीत जाल्यार वाटेर दुसरे कोणूच तांकां स्टॉप करू शकचे तुमी परत करतले. फायन. आमी म्हणटा लेट देम गिव द लीगल एड्रेस ऑफ द स्लॉटर हाऊस फ्रॉम वेअर दे आर गेटिंग द बीफ. तो आमकां सांगचो तेंच्यांनी. दॅट डॉक्युमेंट्स वी वॉन्ट टू चॅक. ते म्हणटा सरकार पुलिसेक आनी ना सरकाराक हे तशें ना. ते इंटरस्टेट दीस वॉर्निंग एक लॉ आसा फॉर डेरी पर्पज. ट्रान्सपोर्ट ऍक्ट आसा. सो वी आर गोइंग टू चॅलेंज दॅट. करूं सुद्दां मागीर इन्फॉर्म. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनली मदी इंटरफियर जाता. नो वी आर नॉट गोइंग एक्स्ट्रा. आपने बहुत रेड किए ना ऑन द स्टेट. व्हाट इज द डॉक्यूमेंटेशन दैट दे हैव नॉर्मली? नॉर्मली वन डॉक्टर who is not registered practitioner in veterinary normally signs and they come with xerox of that. Fake. It is fake. Yeah, Karnataka fake certificate. And nothing transport they don't bring. Only that transport also RC and also they don't bring. So they run away from the when we stop it they run away. आता ताका फ्रीजिंग करून हाडूंक जाय. After that FDA license they should get.
फूड अँड ड्रग्स ताजेर आमी कंप्लेन केल्ली. ताणें तांकां नोटिसीस इश्यू केल्ले. हांव नको कितले जाणांक देना. तेन्ना सलीम वेलजी हो डायरेक्टर आसलो त्या वेळार. कारण तेणें मागीर कॉल केला यू स्टॉप इट, कित्याक हें केल्या शिवाय तुमी घेवं नाका म्हणून. आतां म्हाका सांगा, स्लॉटर हाऊस जर इलिगल आसा आनी अशा स्लॉटर हाऊसांतल्यान हाडपाक जर सरकार जर हें करता जाल्यार इट इज सरकार आसा तो तेंची काळजी घेता, आमची गोंयकारांची आनी हिंदूंची घेयना, सगळ्या लोकांची. कारण गव्हर्मेंट हो आसा पळय, इट इज आमी निवडून दिल्लो आसा. हे जे बुचर्स येयल्ले आसा न्ही, ऑल आर नॉन गोवन्स. गोंया भायले, कर्नाटक भायले येयला फक्त बिझनस करपाक. त्यांचो एम कितें आसा तर बिझनस करपाक. तांकां ते कितें टॅक्स पे करता यू जस्ट व्हेरीफाय, कांयच ना. आनी गव्हर्मेंट जर हें करूंक सोदता, इट इज ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट. मागीर जे कितें जातलें दे हॅव टू फेस. वी विल नॉट बी सायलंट. Even goats should be slaughtered at Goa Meat Complex. Will you also making a demand that all animals should be followed? No, why we should always made? They don't know the law, officer. They are not acting. How No, much? but if you're asking for one, Yeah. shouldn't that apply for everybody? No, yeah, You're also saying that the butchers are doing Exactly. minor illegalities. Yeah. They're saying a No, for that also we had approached the NGT court, Pune. We also got, means our Kashinath Shetty, one of the activists, he was with us. So we filed before NGT. That is also water that this annual rescue squad सगळे आम्ही मेळून घातले. ते पणजे ते जाताले पाट्यार, तो थंय मारतालो बकऱ्यान, तेच उदक काडून सगळे अजून कितें करता आमी नको थंय भितर सोडतात. As a collective, are you saying that the same law should apply to all animals being butchered in Goa? No. For your all information, the slaughterhouse is made for that only. Any animals used for consumption should be slaughtered at meat complex. That is the law. You can ask any officer, and there they have to take the animals. Then they have to pay the fees. They have to fees also certificate. They have to show that I have brought 4 animals. The charges are so and so. This is the slip. So they are issuing. Department is issuing slip to them. So this procedure they don't want to follow. So all slaughter of animals, including goats and poultry. Yeah, poultry no, only goats. So only goats. Is also illegal. 4 legs, I know. 4 legs. तुम्ही हिंदू अशें कित्याक म्हणटा? इफ हिंदू खाता खायना? ना अशें जर कोण हिंदू खाता आमकां कळोंक जाय. आमी तेज्या घरा वयतले. ना कित्याक वतले? नाही त्यांचो राईट आसा. आमी तांकां नमस्कार करून सांगतले, नमस्कार करून बाबा पापियानो पाप करू नका. जाका पाप करता न्हू ताका जाप दिवचे पडटा. आमच्या हिंदू धर्मान बाबा कितें सांगला तुका जर खबर ना जाल्यार आमी तुका सांगता. आमी तेजे कडेन 2-3 वरां बसून ताका नमस्कार करून ताका सांगतले, समजून सांगतले. जर ताका जर जमलें ना मागीर तो जाय ते डिसिजन घेवन वी डोंट माइंड. आता पळय सादे गजाल घ्या. गोंयांत जे आता क्रिस्तांव भाव आसा पळय ते केन्ना काळार हिंदूच आसले. they have now converted Christian. It is not that they are Christian. They are saying Jerusalem and we are attached to head office through that. असे काही ना. So all Goans are आमचे भाऊच असतात ते, पण त्यांना खबर ना किती रियालिटी ते. So all are our brothers and sisters. त्यांना महत्व त्याचे खबर ना. ते आम्ही येणाऱ्या काळात ते कॅम्पेन करते. पण आमचा मुद्दो असो असा की हे सगळे इलिगल करता. हे जे हे असा पळय मंत्री असा हे त्यांना इलिगली सपोर्ट करता. तुम्ही तुमच्या कामाचेर लक्ष द्या न्ही. तुम्ही कामाचेर आता विजय ऑलवेज त्यांना कॅरी करता हा नाल्यार विजयान तर एक स्लॉटर हाऊस तरी सुरू करचो कर्नाटकान लिगल. कारण हेंच्यो खूप जाणांच्यो आमदारांच्यो थंय जमनी आसा, हॉटेलां आसा. एक त्यांनी स्लॉटर हाऊस घालचो आणि त्यांना घेऊन बसचो. आमची मागणी आसा करून हे पळया तुम्ही विचारा घालता केन्ना जाल्यार जागा सुद्दां हांव घेवन दिता ते तेका. माझे कॉन्टॅक्ट्स आसा. विजया कडेन हांव मेळ्ळा पर्सनली जाल्यार हांव उलयतलो बी तेका. कित्याक हें बरोबर न्ही. तेणें आमकां गोंयकारांक पयलीं नाल्ल दिवचे कृषी मंत्री म्हणून आनी 5 रुपयान प्रत्येक गोंयकाराक 30 नाल्लूच फक्त दी. चड 60 म्हाका ना. गोंयकाराक एक नाल्ल पुरो. नुस्तें दिता तेजेच मंत्र्यान म्हटलेलें सवाय नुस्तें खंय गेलें तें तेजेर लक्ष दी मरे. गाडयो गोंयान भोंवनी मरे थंय लक्ष दी मरे. तें करिना तूं. आमच्या सरकार न्ही. हें सरकार आमचें न्ही. वी आर द NGO. हांव खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचो मेंबर ना. आमी मेंबर ना आणि आम्ही एफिलिएटेड ना. हां हे सरकार आमचे कित्याक म्हणून वी आर द वोटर सिटीजन नागरीक म्हणून आमचे. पूण फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल म्हणटा. पूण वॉट दे आर डुईंग फॉर द पीपल
what we are doing, he is doing for the only butcher. आमच्या गोंयकारा खातीर काय करूंक ना तेणे. मागीर तो कित्याक ऑल द वे वयता तेणे सांगचे फाल्यां देड नाल आसा पळय तेजी आमी वळीत व्हरतले आनी तेजो नालू लिपयतले लक्षांत घे आनी हो पक्ष नश्ट जावपाक तोच कारणीभूत आसतलो. जस्ट इट इज स्टार्ट सेव गोवा आनी हो आनी हांगा गोंयान उरचो ना कारण ताका आमी त्याच बेळगांव घाल स्लॉटर हावस. सो यू वील बी इन बेळगांव आनी तूं मॉनिटर कर. न्हू ते गजाली कितें करता ऑलवेज गोंयांक युटा तूं गोंयांक हें करून आनी ओवर एक्टिजम न्ही. वी आर गोईंग लिगली, इट इज अ लिगल बॅटल आनी ती काल आनी आयज करूंक ना. वी टेक 1 decade. 10 years back we started the movement, peaceful movement. First PIL before Honorable High Court, you can note down, read petition number 231 of 2008 that all illegal slaughterhouses should be stopped. कॉल बंद करचे जे बेकायदेशीर कत्तलखाने आसा. अजूनही इलिगल स्लॉटर हाऊसेस आसा. मडगांव तेजे कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रोटेक्ट करता तांकां. आमच्या कार्यकर्त्यांक रातचे हे करचे पडटा. पुलीस आर नॉट सपोर्टिंग. व्हॉट इज द लॉ. आता एक आमची एक भयण येयल्ली आसा खंयची तरी येता अंजली आनंद. शी इज अवर सिस्टर. खंयच्या पार्टांतल्यान आसूं पूण तिका ती एकटी भोंवता. सो पुलीस शुड गिव प्रोटेक्शन टू हर. इट इज अवर डिमांड ऑन दिस प्लेटफॉर्म. इतना प्रॉब्लम सब हो रहा है ना, क्यों डिमांड नहीं करते कि गोवा में बैन करो वही? क्यों? हम देखो, हम बीफ बैन और बीफ देना ये सरकार की है. जो खाने वाले हैं उनके ऊपर हम नहीं, यो खाने के बाद क्या उसका ये होता है साइड इफेक्ट, वो हम आने वाले दिनों में अवेयरनेस करेंगे. अभी वो हमारी मांग नहीं है. हमारी मांग यही है कि गोवा में गोवंश हत्या बंदी कानून आना चाहिए. जैसे महाराष्ट्र में आया, बीजेपी लीड कर रहे, आज गोवा में भी लीडिंग कर रहे पर्रिकर. और दूसरी बात आपके लिए, ये नेशनल मूवमेंट में सब लोग सहभाग हुए. हमारे पूज्य आदरणीय रामदेव स्वामी जी महाराज जी का पूरा आशीर्वाद है. गोवा के अपने परम पूज्य स्वामी ब्रह्मेशानंद जी स्वामी जी हमारे संगठन के मार्गदर्शक है. हमारी सब मीटिंग उनके मार्गदर्शन में होती है. और पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी है जो दिल्ली देहरादून से आए थे. आपने देखा, म्हणजे गोंयकारांक खबर आसा राष्ट्रीय विषय हा. आम्ही ते मेमोरंडमूच सेवांक दिल्ले, गव्हर्नराकू दिल्ले आनी गो माता राष्ट्रमाता करात आणि कायदो हाडात. आज पर्रिकर सांगूंक जाय, जर महाराष्ट्रान हो कायदो हाडटा, गोंयान हाडपाक ताका कितें अडचणी आसा? इतली वर्सां आमी आमचेर इतलो अटॅक जाले, तेणी केन्ना उलयलो तो? ही ऑलवेज से पयर सुद्धा सांगले. सो आमी ह्या मुख्यमंत्र्याचो निषेध करता. तेणी म्हटले की आपण बीफ शॉर्टेज जाल्यार त्या बद्दल डिस्कस करतलो. आमी कितली लेटरां बरयली तुका? तुवें कितले फावटी आमकां कॉल केले फॉर डिस्कशन? कितली मेमोरंडमां दिली? एकूय ना. बीफ शॉर्ट पड़ा तो क्या नेबर स्टेट से भी लाएगा नहीं, वो उसका ये है, हमको वो पड़ा नहीं उसका. वो सीएम है, he has to sort out. हमारा मूवमेंट है अलग, गो गाय की रक्षा के लिए. अभी अगर ये इलीगल काट रहे और वहां भी इलीगल हो रहा है, हमारा मूवमेंट गोवा के लिए नहीं, हम पूरा ऑल इंडिया मूवमेंट है. और आप देखेंगे अभी लास्ट ईयर 2016 में हम लोग गोवा से फर्स्ट टाइम गए थे दिल्ली में रामलीला मैदान में, जहां 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे. और गोवा से 90 लोग गए थे. 90 लोक गोंयच्यान फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय मुवमेंटान गेल्ले. गोपाल मणी आयल्या उपरांत हांगा मिटींग बी जाल्ली, थंय गोकथा जाल्ली आमची कोंडय तपोभुमीचेर 3 दीस. आणि त्यानंतर आता परत एकदा कॉल असा लास्ट इयर दिल्लो पूज्य गोपाल मणी महाराज नॅशनल मुवमेंट टू सेव काव, इंडियन काव. 19 फेब्रुवारीक आमी गोंयच्यान सगळे लोक येतले, जितले जाता तशे. थंय परत एकदा रामलीला मैदान. सांग हम डिमांड क्या, अभी हम पुलिस को ये इतना ही हमारा वन लाइन डिमांड है कि जहाँ से वो बीफ लाते हैं वो स्लॉटर हाउस का कागज दे दो, कहाँ से है उसका, जो आपको ये प्रोसेस बताए वो प्रोसेस वही भी एप्लीकेबल होता है, वही बताने दो तो हम लोग देखेंगे कहाँ है. At this stage, Hanuman, where do you think this current BJP-led government is supporting you, supporting beef traders, or it is somewhere in the middle? That they have to think. What you saw in last 10 years? Who is supporting whom? We saw somebody in uniform a few days ago. We saw somebody wearing a uniform some days ago. Who? To whom? You tell. No. What is the position of the government? आज पर्यंत मनोहर पर्रिकर being RSS आज कसलोच आमकां सपोर्ट ना. फोटो दिला कोणी तो त्या ऑर्गनायझेशन, पण तेणे
ते युनिफॉर्म गायी बरोबर घातला ना, गायी बरोबर सेवा करताना असा तो ना. अजून जाता आणि हे जेन्ना बीफ शॉर्टेज म्हणटा न्ही तेन्ना ते रस्त्या पयले व्हरून. सो इट इज व्हेरी मच. हांवें काल सुद्धा पत्र दिला. हे म्हणजे पहिले पत्र असले पोलीस इन्स्पेक्टराक, साधे पत्र. भितर हांवें ताका इतलेंच सांगलें जे सगळो बीफ जो सप्लाय जाता तो तुज्या ज्युरिडिक्शनांतल्यान जाता, चोल्ला घाट. सो यू हॅव टू कंट्रोल इट. कोर्ट डायरेक्शन आसा आनी तूं जर हें करिना देन आय हॅव टू अप्रोच वन्स मोर कोर्ट. आनी तुजी इनएफिशियन्सी, सो तुजी मागणी करची पडटली की इनएफिशियंट ऑफिसर शुड बी ट्रान्सफर. मागीर तेणी सर्च इनएफिशियंट काय करप्शन करता. व्हॉट इज करप्शन हांव सांगूंक शकना. दॅट यू हॅव टू फायंड आउट. मिडियाच रोल. कित्याक हांव सांगूंक शकना. पूण हांव इनएफिशियन्सीचेर रावलो. हांवें ताका सांगलें ही हॅज स्टार्टेड सर्च ऑपरेशन. सो ही हॅज फाउंड वन व्हेकल. ती मेळ्ळी. मागीर तेणी डॉक्युमेंट पळयले आनी सोडून दिले. म्हाका कळ्ळें की तेन्ना हांवें ताका विचारलें. मागीर तो डॉक्युमेंट अजून दिवंक ना तेणें. म्हाका सांगला तें. ती सोडली. मागीर दुसरे दिसा दुसरी गाडी धरली. ती हाडून पुलीस स्टेशनार दवरली आनी मागीर सांगलें इट इज इल्लिगल म्हणून. एक गाडी ऑलरेडी तेणी सोडला. PI वांयगणकर आसा शिवराम. तेणें हांवें लेटर केला ताका बाबा डॉक्युमेंट दी म्हणून. ते अजून दिवंक ना. दुसरें हांवें ताका लेटर काल दिला. तेजेर हांवें कितें म्हटलां तूं बाबा हें हाडटा तेजें आतां मेन आसा. एक खतीक म्हणून मनीस आसा. वन फेलो फ्रॉम खतीक फ्रॉम बेळगांव. तो थंयच्यान हाडटा हें. तेजें नांव आयज कळ्ळें पुलिशेक. तेंच्यांनी सांगलें खतीक म्हणून. एक ड्रायव्हराक अरेस्ट केला. पूण ते माल खंय व्हरताले ते म्हापसा दुकानाचेर. दुकान नंबर 6, शॉप नंबर 6. नांव बी कांय ना. आतां हें कोण ताका दिता? म्युनिसिपालिटी अलॉट शॉप. तुमकां हांवें प्रोसेस उदय सांगलें. मागीर तांकां नांव कळोंक जाय. तूं चल म्युनिसिपालिटी कडेन सोद कोण तो. आनी तेजेर ही हॅज टू रजिस्टर क्रायम ऑन हिम. कित्याक तो इल्लिगल हाडटा, इल्लिगल विकता आनी कसले आहा ते कोण टेस्ट करिना. आज तुमी म्हटल्यार इट इज गुड. वेटरनरी डॉक्टर शूड बी डिपोर्टेड एट द बॉर्डर. आनी पुलीस ते चेक करपाक सगळी डॉक्युमेंट आसा काय ना. इल्लिगल घेवन आयलो दे हॅव टू सीज इट. अदरवायज दे हॅव टू अलाव देम. पूण आमकां पयलीं जाय तो स्लॉटर हाऊस खंय आहा तो. मागीर तो विजयान दाखयचो किंवा मायकलान दाखयचो. वी डोंट मायंड. मायकल लोबो ऑल्सो. कित्याक ज्या मतदारसंघांतसून तो निवडून आयला तेणें लक्षात घेवचें थंय सुद्धा हिंदू मतदार आसा. आनी हिंदू मतदार आयज आमी जागे करतले आनी फुडल्या विधानसभेक तुमकां रिजल्ट दाखयतले. हें बी आमी सांगता. कारण आमी आतां आमी गंभीरतेन हें केलां. आमी बेश्टे लेची वेची गजाली करिना. वी गो बाय विथ द प्लॅनिंग अँड विथ द एक्शन. गव्हर्नर आयिल्ली आमच्या कडेन. वी रिक्वेस्टेड हर मॅडम प्लीज कम टू अस. यू जस्ट सी. मागीर ती पळयल्या बरोबर अरे यू आर मेंटेनिंग इन अ गुड वे लायक दिस. सर मुझे भी एक गाय चाहिए म्हणून तिने मागली. आमी दिवंक ना. मागल्या नंतर आमी दिता. फाल्यां तुमी मागा तुमकां दितले आमी. तुम्ही ते सुद्धा आसा न्ही. सगळ्यांक आसा. नॉट यू ऑल्सो. गोंयकारान एक आसा. प्रकाश बाब आसपाची गजाल न्ही. दिस इज सिरियस इश्यू. तेंच्यांनी म्हणला पळय आयज पयलींचे गोटे आसले त्या जाग्यार आयज 4 व्हिलर कार येयल्ली आसा. सगळ्यो आयज 2 व्हिलर आयिल्ल्यो आसा. थंय तुमी पंप घातलेले आसा. वॉशिंग पंप बी. थंय एका वेळार सगळ्यांच्या घरान गाय आसली. आमी आसपाचे गजाल. वी आर वन सिरियस इश्यू आनी दिस इज नॉट हे. आनी यू प्लीज टेक इट सिरियसली. तुम्ही अवेअरनेस करा. इतलीच आमची रिक्वेस्ट.